सेक्रेटरीक अपॉइंट करता मंत्री, पंचायत निवडून येता तो ओगीच घेवन बसपाचो तो. सरपंच आणि पंचायत बॉडीक जे ओरिजिनल पावर टू द पीपल म्हणटाले 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट, ताजो व्हॅल्यू कितें उरलो? सेक्रेटरी इज एवरीथिंग मॅन. सेकंड स्पीकर सर, ह्यो ज्यो मिटिंग्यो आहा, सेक्रेटरी हा साइन करप सेक्रेटरी. अरे आता पयलीं विथ द इलेक्टेड बॉडी कंजंक्शन आशिल्लें, हांगा कंजंक्शनूय ना. तूं सेक्रेटरी धाडटलो जाय ते करतलो. हाजे पयलीं हांवें दाखोवन दिल्लें आहा सेक्रेटरी कशें सायन मारता ते, आनी तुमी कोण सेक्रेटरीक धाडटा ते. हें धाडिल्लें आहा सभाघरानूच हें जाला. स्पीकर सर, ह्यो ज्यो मिटिंग्यो बेगीन घेवपाक सोदतात, तो कोणाचो कसलो बिझनेस हो म्हाका कळना. हें बेसिकली यू वॉन्ट क्विकर अँड क्वायट मिटिंग्स. बेगीन कितें जालें करूं येता. Basically, you can rush through controversial decisions. This is the whole thing. At section 66, a building without panchayat permission is illegal. हे पयलींचे पोझिशन आशिल्लें. आता कितें? A building which is reflected in the record of rights is illegal. म्हळ्यार तुजो फाल्यां गोठो, तुजे बोट शेड, ह्या सकाळी मायकल उलयतालो तो, ऑटोमॅटिकली लिगल जालें. जे कितें आशिल्लें तें सगळें लिगल. ताका टाउन प्लॅनिंग रेग्युलेशन कित्याक दवरता तुमी? माझ्या घर रेग्युलर करपाक केला ते. हा हे वगीत कितें बिफोर 1974 च्या पयलीं आशिल्लें प्लॅनाचेर आसलेलें स्ट्रक्चर. 72. LOP, you have something to say? स्पीकर सर, जी स्ट्रक्चरां कशी आयल्या ही बी आमी हांगाच पळयल्या कशी आयल्या आनी कितें आयल्या. सो म्हाका दिसता की अशें ब्लँकेट डिक्लरेशन इज अ फ्लॉड पॉलिसी. कित्याक they have expanded. Everybody knows that families have grown, the structures have grown. 72 antले स्ट्रक्चरच येतले म्हणून तू गॅरंटी दिता? केन्नाच जावंक शकना. हांव सांगता तुका, केन्नाच जावंक शकना. Nobody is going to change the law for this. LOP, you have something to say? प्लॅनाचेर कशी आयली आनी कितली आयली आनी ती ग्रो जाली ना म्हणून आमकां सांगता. सो एनीवे, माय पर्सनल फिलींग इज, स्पीकर सर, you all are destroying grassroots governance. You all are trying to control it through your secretary, and you all are saying it's ease of doing business. Whose business? What business? It is not strengthening the panchayat at all. So I am opposed to this. LOP.